हॉर्टिकल्चर गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे फाटली वर्सां एक भाजयो खास करून फळां ही स्वस्त दरान गोंयभरांत पुरवपाचो प्रयत्न करीत ताणें एक पावल आनी फुडें मारला। आतां पर्यंत ते गाडे घालताले आनी गाड्या वयल्यान ह्यो गोश्टी सप्लाय केले वताले, वितरीत केले वताले। आज ताणें पणजे रिटेल शॉप घालां, जे एसी केला, एसी करपाचेर खर्च घाला आनी भाजी फ्रेश, हायजिनीक आनी मोस्ट कॉम्पिटिटीव दराक हांगा एसी शॉपांतसून विकता म्हणून दर वेगळो ना, गाड्यार जो दर आसा तोच हांगा दर दिल्लो आसा। पणजेकारांक आल्तिनो वयल्या लोकांक ही एक पर्वणी आसा। आमचो हेतू इतलोच आहा की गोंयांत आयजकाल लोकांक सवाय जाय ही एक बरी बाब आहा, पण त्याच्याच वांगडा लोकांक हायजेनीक जाय आनी हायजेनीक प्रोडक्ट दिवपाचो आयज एक हॉर्टिकल्चरान हो प्रयोग केल्लो आहा। हे तरेची बाकीची सुपर मार्केटां म्हापसा, फोंडा, सावड्ड्या आनी मडगांव ह्या जाग्यांचेर आमी ऑलरेडी रेंटेड जागे पयल्ले आहा, वास्कोय आहा तितून। मी म्हाजे हिसपान एक 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर बाकीची सगळी जी आउटलेट आहा जी सांगली तुमकां एसी सुपर मार्केट हे आमी गोंयभर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा आनी आमी तितून म्हाका दिसता फर्स्ट आमचो सक्सेस जाल्ल्या कारणान फुडेंय सक्सेस जातलो। सरकारा कडसून आमकां भरपूर मदत मेळत आहा, मुख्यमंत्री आमकां मदत दीत आसता। एक स्वस्त तशेंच हायजेनीक प्रोडक्ट हे सगळ्याची इच्छा आसता आनी ती इच्छा पूर्ण करपाक सरकारान उचल्लें बरें पावल आसा। सगळ्यो फॉर्मालिटी जाली उपरांतूच थिवी खेळा खात्यान घेतिल्ले जमनीचो कांय भाग हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दितले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। ती जमीन हॉर्टिकल्चराक मेळना म्हूण सद्याक कांदोळकारान आपल्या सरकाराच्या खेळा मंत्रालया आड इश्यू केला। थिवी जो जागो आसलो तो क्रिकेट स्टेडियमा खातीर एक्वायर केल्लो। ताची मागणी ही अत्यंत रास्त आसा आनी शेतकरी जेन्ना मुख्यमंत्री असता तेव्हा अशा गोष्टींक प्राधान्य दिवप हे स्वाभाविक आसा, पण कायद्याचे थोड्यो अडचणी आसतात। लँड procured or acquired for one purpose cannot be easily diverted for some other purpose. हे जर सहज केले जाल्यार तुझे सहज अडचणूय कायद्यान निर्माण जावं शकता। ताणें तो विशय मनाक लावन घेतलेलो आसा, त्यामुळे हॉर्टिकल्चरा खातीर ताचो भाग काही दिवप ही सरकारची भूमिका आसा, सरकारचें मत आसा। येणाऱ्या काळात फॉर्मॅलिटीज फॉलो करून आमी ती गजाल करतले। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।